ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ದೀಪಿಕಾ ಪರೇಶ್. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಭಾಗ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಸಮಾಜ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದರ ಸೊಬಗನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.
रामाय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आपदामपहर्तारं धातारं सुखसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। ಹಂಗ ರಾಮು ಲಕ್ಷ್ಮಣು ಸೀತೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ अर्थात एक दोंडरंगडी भितरी विशेष जावन घेवन गेलो हांगाचे एक भक्तीची प्रधान हत्तू समजताना हांगा एक नडेन तुका सल मगळांकी ते रामचंद्रानकी अनुग्रह करून दिलेले ते एक अपार कीर्ती हांगा माघ शुद्ध द्वादशी दिवसाक भारी एक लोक मेळटा हांगा गांवांत ಒಟ್ಟು एक 100 लोक आसले रे गांव परगांवांत कोण एक 4-5 हजार लोक हांगा मेळचे म्हळ्यार एक विशेषता आनी एक उंडे सेवा म्हूण गेलो लक्ष उंडे सेवा हें करून गेलो जनपदाक सकट पुरा 10-15 लेखार एक हें करून घेवन दिता ती आजीची द्वादशीची कळ्ळा एक सम्मेलन जेव्हा खंयचे एक गांवां परगांवांत कोण हांगा येवन जेवका म्हळ्या पक्षाक ही मिगेली इच्छी नाही तुमगेली इच्छी नाही तागेली इच्छी ती ताणें तागेले पायमुळान तूं हो एक महोत्सव काडोवन घेतला म्हण येता आमी हांगा हाजे मागशी आमी देवगिरी हांकां प्रार्थना केलेली तुमगेली एक अपार एक सेवा आस कळ्ळो तो केद्दान करोसून घेता म्हूण गोत्ता म्हूण गेला आमकां रोमांचन जाता आसा तसो ते एक हे स्थळाचेर कसली एक दिव्य प्रार्थना दवरल्या की आजी तूं आज ह्या सन्निधानांत येयलो आसा एक आमकां कसं म्हळ्यार उन्नता एक स्थान मेळका अशी समाजाक एक शाव करका अशी एक मनव्याज आमी देवालय प्रार्थना करून दिला देहांत तुका आयुष्य आरोग्य सौभाग्य इत्यादी दिवन गेलो मस्त सकड आपदामपहर्तारं धातारं दिवची ताणें लोकाभिरामं लोकाक सकड पुराची कल्याण करतालो एक नात कोण पक्षाक प्रभू रामचंद्रूची आजच्या दिवसाक ह्या संमेलन जो ह्या संत सन्निधानांत भेट घेतील असं तिगेल मनांत इच्छा आसा त्या इच्छा कसं म्हणून द्यावं वय वय आम्ही देवाला विशेषता मागतात कसं म्हणून सांगला ती तिगेल ते मैयल कसली इच्छा आसा वय ती देवान परिपूर्ण करून देऊन तिका अति उन्नत स्थान मेळका म्हणचे आमगेले अपेक्षा आसा वय हांगा वापस एक येवन वय तागेले शाव करका बोड गेलो अशी आशा कळला वय अशी तुगेले आसतना मस्त सकड शाव करता ते भाग्य तुगेले शर्गाम दिवन घेवन समाजाकय तुगेले विशेष रुपार शाव जेव तशी देवानुग्रह करून म्हण घेवन गेलो आमी हत्तू समजतलो आनी भटमाम सकड प्रार्थना करता ती बरें करून घेवन देव म्हण गेलो हें करता जय ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಸಡಗರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ಎಂಬ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. सर्वप्रथम जावन हांगा विराजमान जावन आशिल्ले सीतारामचंद्र मुख्य प्राणाक नागदेवाक आनी पांय पडटाची काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी आनी काशी मठाचे वृंदावनस्थ सर्व गुरुवर्यांगेलो आशीर्वाद मागून आयच्या कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे जावन आयिल्ले श्रीमती रत्नप्रभा हांणी दूर हैदराबादांतून आमगेलो एक प्रीत दवन आयल्याची तशींची बस्ती वामन शेणे मामो आनी सर्व मानादीक सोयरे आनी हे कार्यक्रमा येवन पाविल्ले आमगेले स्कॉलर्स तांगेले मालगडे आनी दोंडेरंगडी गांवची जनांक प्रणाम करून एक प्रास्तावीक उतर उलोवच्या इच्छा पावता. देवाक एक मात्र स्वरूप जावन आमी पळोवन आराधन करचें आश्वीज मासाचे हें एक पुण्यकालांत पर्वकालांत आमी हे दोंडेरंगडी गांवांत येवन पावल्याची. दोंडेरंगडी गांवांत तुमी येतना पळोवन आसा पुरो हें एक्चुली सोमेश्वर अभयारण्याचे मुळांत आसा हांगा आनी इतले ग्रीनरी आनी येतना तुमी एक हांगाचे एग्रीकल्चर हें की प्रती एक पळोवन आसा पुरो एक कितले एक सुंदर गांव हो आनी मुख्य जावन म्हाका मस्त जाणां निमगेले हे कार्यक्रम तुमी इतले दूर इवन आमगेले मुखेल सोयऱ्यांनी निमगेले आज हांगीत हें कार्यक्रम इतले दूर हाडून दवरला म्हणून आमगेल GSB समाज आज एक भास आनी संस्कृत आमगेले व्हरून घेवन आयला जाल्यार ते आमगेले ग्रामांतर प्रदेशांत ते आमी मनांत मुख्य जावन एक मना वरका आनी आमगेले उडपी आनी दक्षिण कन्नड जिल्ल्याचे स्कॉलरशीप प्रोग्रामांत 75% चेडूं आमगेले ग्रामांतर प्रदेशाचे म्हणटना आमी खंयकी मंगळूर पेंटां भितर हे कार्यक्रम दवरून तांकां यो म्हूण सांगच्याक म्हाका सम म्हूण दिसना कसो म्हळ्यार हांगा हांव फुडले वर्स बसरूर हा कार्यक्रम केल्ले BN प्रभमाम हांगा आसा येद्राकस फुडले पंथाचे होस्ट प्रोग्रामाचे आमगेले अतिथेयरू एक भारी खूश कसो म्हळ्यार खंय मेळ्ळ्यार बसरूर गांवचे म्हाका लागी येवन उलयताची हे एक प्रिती आमकां एक हळ्ळी गांवां आशिल्ली प्रिती सांगच्या बेजार जाता पेंटां मेळना म्हणटना हे कार्यक्रम आमी आयोजन करचे उद्देश तुमकां कसो म्हणून मनांक गेले कसो म्हळ्यार आमकां GSB समाजाचे प्रत्येक गांवांत येवचे वर्स आनीक एक आमी ते मना येदोळ येनी कसं की एक प्रेरेपण येता तेन्ना त्या गांवां वचून आमी कार्यक्रम करया म्हूण दिसता करताच हे एक म्हगेले मूल उद्देश हांगा येवन कार्यक्रम करचे. एक आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळो 7 दशक जाल्ले
हें तुमकां आश्चर्य जावचें पुरो हें पुरो स्टॅटिस्टिक्स आमी दोवन घेतला आमगेले 135 स्टुडंट्स जाल्यांतू 75% फॅमिलींतू ह्या चेडूं फस्ट टायम कॉलेज गोयर्स फस्ट टायम म्हळ्यार तांगेले आनम्मा पदवी शिक्षण घेतिल्लें 75% जन नाच हें त्या कशें जाता सर आज आमी इतलो व्हड आमी अभिवृद्धी केल्या आमगेले जन एब्रॉड आसाची दूर दूर आसाची व्हड मट्टार आसाची जाल्यार आमगेले ग्रामांतर प्रदेशां आशिल्ले जनांगेले शिक्षणा विशय कसो जाल्यार कोण जबाबदारी घेता आनी एक मेगेलेचें एक उदाहरण सांगचें आसलें री एक 90 वर्स फुडें मेगेले अन्ना लाम्मा ईस्ट कोस्ट आंध्राचे राजमंद्री तुकून कण्णानूराक 10 वर्स प्रायर तिका वारडी कोन्न दिल्ली तिका एक अक्षराभ्यास ना ती कसले स्कुलाक गेलेलो ना जाल्यार तिणें तिगेले पुत्ताक एक 10ची क्लास थंय शिकयला मागीर अन्नान अम्मा एक 10th चमकलेली म्हाका घेताना एक CA केल्लें म्हणटा तुमी पळयाची एक शिक्षणाचें म्हत्व पळयाची एक तंतू कोणी एकलो उन्नत शिक्षण घेतल्यार मुखार सुन तागेले सगळेची तागेले नेक्स्ट जनरेशनाची अभिवृद्धी जालें ना म्हूण जाल्यार ते थंय उणी जावन येता हें एक मेगेलो आशय आनी आमी एक बायपाट जावन सांगचें ताजे अर्थ आमी सममन आवरणाची वसुदैव कुटुंबकम म्हणालेची म्हळ्यार ते कितले की 1000 वर्स फुडें ते एक आयडिया आशिल्ले तेन्ना भौशा बाउंड्रीज ना आशिल्ले व्हड किंगडम्स आशिल्ले दिसता तेन्ना आज आमगेले बाउंड्रीज पुरो सान जावन राज्य अशी पुरो जाल्ला देश म्हूण जाल्ला आनी बदल जाल्लो अर्थीक परिस्थिती सामाजीक आनी अर्थीक परिस्थिती बदल जाल्लो देखून आज वसुदैव कुटुंबकम म्हळ्यार ते बायपाट सांगची मात जावन गेला म्हळ्यार सगळे लोकांक तुला पुरो जन तुगेले कुटुंबाचेची म्हणलें जाल्यार हांव म्हणचें आज ही अर्थीक परिस्थिती तितलो व्हड मट्टाक खंयचे एक वर्ष मनशाले साथ दिना म्हणटाना आमगेले GSB समाजांत तुकून आमी वसुदैव कुटुंबकम म्हणून कसो आरंभ करूनच मेगेल चेडू कसो शिकता आमगेले समाजांत आशिल्ले जनांनी तसलें एक शिकवण शिकूं का तेच शिकवण मेळ का म्हणल्यार एक चिंतन कसल्याक आमी घेवच्या नज आमगेले जनान ते एक विशय आलोचना त्या करूं नज पूण एक हांव एक विशय तुमगेले मुखार दवरतास विद्याकल्पक कशें जाता म्हळ्यार एक पंथाक ह्या पंथ सिलेक्ट जाल्लो चेडूं 75% मार्क्स मेळ का ह्या प्रोग्रामाक हाजीर ती कड्डाय आनी विश्व कोंकणी केंद्रांत सॉफ्ट स्किलाचे प्रोग्राम आसा 3 दिसा कॅम्प ताका येवूं का ह्या 3 टेस्ट पास जाल म्हणून जाल्यार तांणी नेक्स्ट इयराक ऑटोमॅटीक मायग्रेशन जाताच 100% एश्युर्ड नेक्स्ट इयर म्हाका मेळटा की ना की म्हूण कोण लेखू का म्हळ्यार आयची प्रोग्रामां हें नातिले कॅम्पा हें नातिले तांणी मात्र भिवका आनी 75% मार्क्स उण मेळ्ळले फुडल्या वर्साय आमी केलो हंतू तांकां बाबा तूं चिके आनी नेक्स्ट इयर चांकरी म्हूण आमी मुखार व्हेल्ला ते देखून एक लेखाक तुमगेले विद्याभ्यास तुमी कितलो मुखार वता ह्या पंत आमगेले एक 5 चेडूं पोस्ट ग्रॅज्युएशन MSc MIT पळय हायर हंतू MBA करता आसच तांकां जावं जाल्यार मॅक्झिमम दिवन ಸ್ವಲ್ಪ तुम्ही एज्युकेशन लोन काढायची म्हणून तांकां एडवायस केला कसला म्हळ्यार संपूर्ण जावन व्हड 1.5-2 लाख फीज एक व्यक्तीक दिवच्याक ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता असं म्हळ्यार हें ಸ್ವಲ್ಪ व्यक्तींनी कार्यक्रम आरंभ केला मुखारसून व्हड मट्टा जाता हें जातलें म्हूण हांव आश पावता आज ही टीव्हीर पळयतना आमगेले प्रधानमंत्री विशय आमकां मस्त भरम दिसता असं कसं म्हळ्यार ताणें एक मस्त देशा खातीर स्वप्न पळयलेलें आसा मस्त योजना घालून घेतिल्लो आसा जाल्यार आमी कसले कारणांतलो जातलो प्रत्येक मनशान तंतांनी कसं नाही एक ताणें मना लेखील स्वप्न साकार करका कोणें अळिलू सेवेकून आमी करका आमी सान मट्टाक कसं करूं जाता पूण हांव एक अशींची म्हळ्यार हें एक कोइन्सिडन्स आसा पुरो एकय उद्देशपूर्वक म्हणून लेखू येता केलो एक हांव अशी सांगता एक फस्ट स्वप्न डिजिटल इंडिया आज ही विद्याकल्पक म्हळ्यार खंयचेय एक एड्रेस सीमीत जावन ना आमगे पोस्टल एड्रेस म्हूण ना आमगेले वेबसायट आसा मेल ID आसा इता म्हळ्यार एक एड्रेस जाले कुडले ते एक जाग्या सीमीत जाले ते मंगळूरच्या स्कॉलरशीप ते उडपाच्या स्कॉलरशीप म्हूण जाता हें तशी न्हय एक विद्याकल्पक म्हळ्यार एक लोगो आसता का त्या इन्स्टिट्यूशन दॅट लोगो इट सेल्फ इज एन इन्स्टिट्यूशन विंगड कसले ताका एड्रेस आनी कसले इता म्हळ्यार बसव वचनान तुमकां गोत आसा जंगमಕ್ಕೆ अळिविल्ला ते स्थावरಕ್ಕೆ अळी उंटू म्हणून म्हळ्यार खंयचे एक जागे सीमीत जाता त्या मुखारसून मस्त काळ वचना विच इज मोबायल विच इज चैतन्य खंयचें आसा त्या मुखार वता म्हळ्यार एक थॉट सो एक डिजिटल इंडिया म्हळ्यार एक आमगेले प्रधानी आशय अनुसरसून
आम्ही एक डिजिटल मीडिया हंत दवरला ॲप्लिकेशन घालताना येतानी आमगेले मेल घाल का प्रोसेसिंग आहे जाता आणि दोन्हीचे एक मुख्य कसं म्हळ्यार डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर आज खंयचेय गव्हर्मेंटाल सबसिडी स्कीम पावचे त्या कन्सर्न मनशाल्या अकाउंटाक फुडल्या वरी त्या विंगड एक मनशान घेवन दिवची सिस्टम ना डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर म्हळ्यार आम्ही आयिल्ले ॲप्लिकेशन प्रोसेस करून मोस्ट डिजर्विंग ह्या पट्टी तुकून आम्ही प्रत्येकाला घरकड वचून व्हेरीफाय करू सुरू केला ताका बद अगत्य स्किना तागेल कसन परिस्थिती आसा हें पुरा आमी ह्या पंता वावंट काण 1 महिना हाजे खातीर आमी 50 स्टुडंट्स ह्या पंत ॲड केला जाल्यार ताजे खातीर आमी 1 महिना टायम स्पेंड केला सो डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर म्हळ्यार आमगेल्यान एक मेन जावचो प्रॉब्लम कसो म्हळ्यार दितल्याक कोणा दिता म्हण गोतना घेतल्याक कोण दिता अशें म्हण गोतना आज ह्या प्रोसेस केलेले ॲप्लिकेशन दिवचे कोण म्हणल्यार आमगेले डोनर्सांनी तांगेले अकाउंटांतल्यान डायरेक्ट नेफ्ट ब्लॅक मनी खंयचे हंतू कॅश आणगलचे वहिवाटू ह्या सिस्टमा ना ताजे मुख्य उद्देश ते डिजिटल इंडिया डिजिटल पेमेंटा उद्देश कसा म्हळ्यार प्रति एक अकाउंटेड आशिल्लो दुड्डो आमगेले चेडू वचका वायट दुड्डो आमगेले चेडू वचना जे कॅश आणगलचे ब्लॅका दुड्डू पुरा वचना म्हळ्यार उद्देशारी नेफ्ट पेमेंटा थ्रू वता असं हे तुमगेले कळिता हळलं एक चेल्ले चेडू शिकून मुखार आयिल्लो म्हणून जाल्यार तिगेलो फुल्ल नेक्स्ट आशिल्लें म्हळ्यार चेल्ल्या चेडू वय जाता बट हावस मेन कितलो मुखार सून ती फॅमिली उत्तरोत्तर अभिवृद्धी जावता म्हणूक आमी विंगड एग्जाम्पल पळोवका म्हणना आमगेले हाजी मुखेल सोयरीच आसाची तांणी IAS फिल्डा येवन तांगेले नेक्स्ट जनरेशन तांणी पुरो कितलो अभिवृद्धी जाला म्हणटना एक मुख्य जावन कसो म्हळ्यार बेटी पढाओ आमगेले 75% स्टुडंट्स हातूंक दिसता आसा 75% चेले चेडू त्या पर्पसली केलेलं नाही आयिल्ले ॲप्लिकेशनान तूं सिलेक्ट करतना 75% मेळ्ळेची जाल्यार केंद्र सरकाराचे बेटी पढाओ म्हणलें आमी सार्थक कोण दाखयता आसाचे आमी कार्यरुपा हाडला हें एक दोनीचे तिन्नीचे क्षितीज म्हणलें आमी एक सॉफ्ट स्किल कौशल्य अभिवृद्धी कार्यागार विश्व कोंकणी केंद्राचे सहयोगारी वर्साक 3 दिसाचे रेसिडेन्शियल कॅम्प आमी थंय आमगेले स्टुडंट्सां खातीर करता आसाची हें आमगेले स्किल डेव्हलपमेंटाचे इनिशिएटीव इता म्हळ्यार स्किल्स नातीन तुमी पुरो चेडू भारी लायक मार्क हाडून रँक येवच्या पुरो जाल्यार मूळ नातिले पाळ नातिले रूक एक वाऱ्याक पडटा तुमकां रियल लायफान तूं इंटरव्यूवान तूं पुरो फेस करता म्हण जाल्यार आमगेले गिरीधर कामतील तसले ट्रेनर्स क्षमताचे मुख्यस्थ असं आमगेले पुरे मार्गदर्शन जावका सो स्किल डेव्हलपमेंटाचे आमी एक मस्त इम्पॉर्टन्स दिला तिन्नीचे आमी सर्वे करता आमगेले ॲप्लिकेशन आयिल्ल्यान पळयलें कसं म्हळ्यार ग्रामांतर प्रदेशांत तुकून आयिल्ले मेजॉरिटी बापसूक ಸ್ವಲ್ಪ आवसूकय सादारण 50 वर्स जाता तांगेले चेडूंक कॉलेजा वचचा सूर जाता हें रियलिटी वय न्हय तांगेले बापसूक एक 50 इयर्स म्हणटा तो कॉलेजा मेळटा पांय दवरता इता म्हळ्यार लेट मॅरेज असल नाना नमनेचे सामाजीक प्रॉब्लमा निमित्ती म्हणटना एक आरोग्या संबंध पाविल्ले एक प्रॉब्लम्स येतना चेडू आमगेले शिकवणेक एफेक्ट जावच्या नजे म्हळ्यार एक उद्देशारी आयुष्मान भारताचे एक स्कीम कसं म्हळ्यार हेल्थ इन्शुरन्स 2 लक्षाचे हेल्थ इन्शुरन्साचे ग्रुप पॉलिसी आमी काडच्यार आसाची ಸ್ವಲ್ಪ डिटेल्स येवच्या बाकी आसा देखून आज एक दिवका म्हण मना आशिल्ले तांगेले हातान एक 5 हेल्थ कार्ड कोणी दिवका म्हण आशिल्ले 2 लक्षाचे एक फॅमिलीक आमगेले स्टुडंटाल फॅमिलीक 2 लक्ष हेल्थ इन्शुरन्स कवर करचे स्कीम आमगेलो आसा सद्याक ते तुमगेले हातान येवन पावता आनी हंतू तुमगेले कळिता हाडचे कसं म्हळ्यार ह्या 135 स्टुडंट्सांतू 25 स्टुडंट्सांक बापूस ना म्हणटना त्या कुटुंबाक खंडीत जावन एक सहाय दिवचे आवश्यकता आसा आमी ॲप्लिकेशन येतना हेंवय एक ताका इम्पॉर्टन्स दिवन पळयताची
ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಿಕ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವರು ನೀಡುವ ಪ್ರೇರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆಗೈಯಲು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರತ್ನಪ್ರಭಾ. ಇವರು ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. विद्याकल्प स्कॉलरशिप प्रोग्रामाचे दीपा मणकार, नंदगोपाल शनाय, मागीर पुरा स्टेजान बसलेले एकलेकला नाव घेना सगळ्याले एक आशीर्वाद घेवन तुम्ही सगळे आज ये सुंदर कार्यक्रमाक आयला ते तुम सगळ्यांक मिगेल तर्फन थँक्यू म्हण सांगता साव. कर्नाटकांतू 38 वर्ष म्हण सांगले त्यांनी काम केला. कोंकणीन स्पीच दिवच्याक चान्स मेळ्ळी म्हाका. आमी कन्नडांतू स्पीच दिवचे. आज म्हाका कोंकणींत उलोवचेक अवकाश मेळ्ळे म्हण तुमच्या सगळ्यांक धन्यवाद सांगता आसा. मागीर हांव हांगा आसा म्हळ्यार कारण मिगील अम्मा. सो हांगा बैसून आसलेले चेडूमाक पुरा एक लेसन कशें म्हळ्यार चेडूमाक आनी तांगेले अम्मा पप्पाक अम्मा धैर्य जावन आसल्यार अम्मा डायरेक्शन दिल्यार चेडूमा आमगेले नंदगोपाल सांगल्यार मिंके आकाशाकय वच्चे अवकाश आसा म्हण सांगता आसा. हांव कारांत येताना आलोचन करता आसलेली. मिगेल अम्मा 1921-22 तिगेली डेट ऑफ बर्थ. ते दिसांतू ಕಾರ್ಕಳಂತೂ 10th ವಾಜುನು ಮಂಗಳೂರು వచ్చును PUC ಕೋರ್ನು थंय मद्रासाक वचून मेडिकल कॉलेजांत वाजिली म्हळ्यार तिका कितले धैर्य आसलें म्हणून आनी तिगेले अम्माक कितले धैर्य आसलें ते दिसांतू तिका वाजोवच्याक पेटयली म्हळ्यार आय थिंक बोथ माय मदर एंड ग्रँड मदर दोग जाणय दे वर मच ग्रेटर मिगेल भाशी ग्रेट म्हण हांव लेखचें कसल्याक म्हळ्यार ते दिसांतू हांव प्रदीप पयलो तूं कारांत येताना उलोवन घेवन ते आयली इतले आतां रोड आसा. हांव एक 30 वर्स सुरेख आयले तेन्ना रोड समना हांगा. तांगेल टायमान तूं रोड कितले कश्ट रोड ना बस ना. अम्मा सांगचे कारकळतून आमी मुल्की थंय चमकून घेवन वचचे एक पण मुल्की टू मंगळूर चमकून घेवन वचचे बस ना. बंडीन बैसून वचून मेडिकल कॉलेजाक कशी डॉक्टर जावं का म्हणसन अम्माक मस्त आश आसलेलें. कसलें म्हळ्यार गांवांत तूं अम्मा सांगता सक्कळ जाणांक चड जाणांक मेनिंजायटीस म्हण येता आसलेलें. हाय फिवर एंड ब्रेन फिवर येता आसलेलें. निमोनिया येता आसलेलें. TB येता आसलेलें. चेडूं अशी सान प्रायान मरता आसली पुरा जाणां. सो हांव कशी पूण एक डॉक्टर जावं का हांगा जाणां सेव करता म्हणून म्हाका डॉक्टर जावं मस्त आश आसलेलें. आनी ते दिसान तूं आत्तां आसलेलें तितलें कॉम्पिटिशन नासलेलें. तितलें जाणां वाजूच्या काही मुखार येवचें नासलेलें. अम्मा म्हाका सांगता आसलेली म्हाका TMA पळय एक लेटर दिल्लो. ते लेटर घेवन हांव मॅड्रास गेल्ली. वचून मॅड्रास मेडिकल कॉलेजांत तूं म्हाका मिगेल मार्क्स सगळें पळोवन तागेलें लेटर पळोवन म्हाका एक सीट दिल्लें. ओन्ली थिंग शी यूज टू फील बॅड कशें म्हळ्यार ती फायनल इयरांत आसून पास जावन येता तिका एक लेटर आयलें अम्माक हुशार ना निमोनिया आयला म्हणून.
तिला धांवन आयली येवन कशें ते दिसान निमोनियाक ट्रिटमेंट नासलेले हॉट पॅचीस पुरा हॉट पॅचीस पट्टी वेळ लगायतलेली ते हांव लगायली बट इट वॉज टू लेट म्हणून हांव डॉक्टर जावन मी अम्माक हांव प्राण दिवचें जाय न्ही म्हणून तिका केन्नाय बेजार आसलेलें सो अम्मा कशें म्हळ्यार मस्त कश्ट पळोवन काम करतलेलें साऊथ कॅनडांत म्हळ्यार कल्चर कशें आसा पळय ते तीच रंदप करतलेली डॉक्टर आसल्यार रंदप तीच करतलेली सकाळीं उठान पुरा काम करतलेली 8 गंटेक तिका हॉस्पिटलाक वचका डॉक्टर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान काम करतलेली सकाळीं उठान टिफिन प्रति दिवस साऊथ कॅनडा डिश करतलेली अम्मा पणपाळ करचे सुन्नळी करचे इडली पुरी एक ते वस्ताद रोटी म्हणून एक करचे आसलें अम्मा एक पंता साखर घालून ते एक वस्ताद रोटी म्हणून आतां करतात की ना म्हणून कोतना म्हाका तेजे कडेन अशीच मागीर पायस चना पायस कृष्णाष्टमी आयल कुले पूज करचे डॉक्टराल काम करता करताची पुरा आनी ती शी वॉज सो पॉप्युलर पेशंट्स पुरा म्हाका पळोवच्याक येवचे आसलेले हे डॉक्टराला गेल्यार म्हाका चेडूम जाता ती म्हणून स्कीन स्पेशलिस्ट मागीर जालें अम्मा बट शी वॉज वेन शी वॉज रेग्युलर MBBS पुरा पेशंट्स व्हड लायन आसचे आसलेले अम्मालो टू मेळच्याक रात्री 8 गंटे 9 गंटे ते पेशंट्स सगळे सो ती मस्त कश्ट पावन काम करून आमकां सकाळी वाजोवचे आसलेले चेडूमाक हांव रंदप करून आवज वाडका म्हूण सांगून आमकां दुड्डू म्हळ्यार तुमकां वॅल्यू आसका तुमकां दुड्ड आयले म्हणून खर्च करची न्ही आमी एक पंता भायर हॉटेलाक वचून जेवका म्हळ्यार तुमी भायर वचून कसलाक जेवता ते हांव रंदप केल्यार समजाय न्हय तुमकां भायर वचून कसलाक जेवता मी अण्णा सांगता ना अम्मा एक पंता म्हळ्यार आमी चिक्के व्हड जाता ते हॉटेल कल्चर चिक्के स्टार्ट जालेलें म्हळ्यार एक पंता अम्माक सांगनातलो जेवचे आसलेलें ती फील जाता म्हणून मातशी कोणें दुसरी फ्रेंड ट्रीट करता असो म्हणून सो शी यूज टू टीच अस द वॅल्यू फॉर मनी वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हे सगळें आतां मॉडर्न डे चेडूमाक कशें म्हळ्यार आमी भायर हॉटेलांत खावचे भायर भोंवचे हे सगळें चड आसलेलें सो वी हॅड दॅट कंट्रोल लायफ दॅट इज वाय आय थिंक आमी कशें म्हळ्यार आमगेलें एज्युकेशनल वेरी कॉन्सन्ट्रेशन करच्याक एक अवकाश मेळ्ळो आमकां आज हांव अशी पळयतलेली विद्याकल्प स्कॉलरशीप प्रोग्राम म्हणजे कितले आसा म्हळ्यार जनरली आमी कर्नाटका हिस्ट्री वाचिताना साऊथ कॅनडा इज द मोस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट म्हणून सांगता ती बिकॉज एज्युकेशन इज वी आर नंबर 1 इन एज्युकेशन नंबर 1 इन PUC मार्क्स नंबर 1 इन SSC डॉक्टर्स इंजिनियर्स फॉरेनाक वता ती बॉम्बे वता ती दुबय मिडल ईस्ट पुरा साऊथ कॅनडातून वता ती ऑल एंटरप्रेनर्स आर फ्रॉम साऊथ कॅनडा ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉಳಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿರೋದು ವಿಶೇಷ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ IQ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದ್ರ IQ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ IQ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು IQ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದ್ರೆ ಯಾವ ನಾಲೆಜ್ ಇವತ್ತು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ समय मस्त सांगता नाशिल्ले व्हड काम केलेले आमकां गांवकार जाली विशेष मणिकेन रायले रे ते करता आमी ते कीर्ती मंदिर म्हणून केला ऑल ऑफ फेम ते सामान्य कोंकणी लोक कितले व्हड काम केलें आनी जगत तांणी कसं ध्यान दिलें म्हणल्यार दिसचें एक तें आसा आनी हें म्हणटा प्रोट्रेट तशी तुमकां कितें जालें आजी आमगेल्या
विश्वकल्पक हांनी दिल्लेलें खंयचे एक सान एक मळीक केला की त्यामुळे तांणी कशें की बरे मनान व्हड मनान आमगेर चेडलो आमकां शिक्षा कसा हें दाखवा. रुवारीन येवजील योजनेचे एक सुंदर सोपान जाल्ली क्षितिज पंगड शिबिराक मूळ सोपान केल्ली तांणी ह्या योजनेची सुरवात एक सुदीस हे योजनेंत भाग गेलेल्या छात्रांक मेळ्ळी आश्वास. ते रुवारीन घेतले योजनेचे मुखेलपण वेगवेगळे जनांक पावले ताजे निमंत्रण. तांगेल हर एक उतर आयकतना भोर नेतले अंतकरण. हे योजनेक सर्व मानेस्तांनी केल्ली तांगेल अमूल्य सेवा समर्पण. छात्रांक मांडून हाडले कौशल्य चटुवटिका शिबीर काळजा थावन. हे शिबिरांतू भागी जाल्ल्या हर एकल्याक मेळ्ळे विश्वासाचे आश्वासन. तांणी केल्ल्या हर एक वावराक परिवर्तन. हर एकल्याक मेळ्ळो विद्याधाराचे अमृत सिंचन. विद्येचो महत्व आनी ज्ञान शिबिरार्थींक कळ्ळे. सार्थक जीवनाक सत्याची वाट कशी तेवय कळ्ळें. दोन गाडी तू हासून काडी फुल्ल्याल परंबळी मोगारेवारी. तुक्कू नक्का दुसऱ्यांक तकडेरी तुक्का तुंची तुक्कून दोळे सोडी. जाळ द्वेषू संशयू सोणू सोडी. कशी वंचे हे बुई सोडलेरी फाय भायर सोरचे हे बुईचेरी. तू येनी तुगेले खुशेरी. एकली आयली गो तू हे बुईचेरी. एकली वत्तो गो तू आंबे रकडारी. ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಕಾಡಿ ಧೋನಿ ಗಾಡಿ. Less than 25 crores for humanity. Nandagopal, according to me, donates more than 60-70 lakhs every year. So people like Nandagopal, people like Mohandas should come in this community, Amgel community. We are proud of them. So शाही करनाशी मुखार येवन स्कॉलरशिप विद्याकल्पक वरो आमगेल वर्ल्ड कोंकणी स्कॉलरशिप वरो एप्लाय करून जेन्युअनली तुमी घेवन हाजी बेनिफिट घेवका म्हणून सांगून इत्यादि दीमगेन तंगेल दांपत्य मळेंते रामचंद्र आणि सीतापते रामचंद्र ते बामणान घालेली योजना ती अस्त करचे ती घालेली योजना तले अस्त करचे वृद्धाप्य आवसरी बापूस असं म्हणतात आमकां भारी एक संतोष 86 वर्ष म्हण पक्षाक वयोवृद्धाचे तंगेल ते स्थिती गिती जाले तंगते चैतन्य देहांत तंगेल काम तांकां करची तसंते योग्य स्थिती देवाना कळ्ळा चैतन्य देवका अर्थात आणि तंगेल तसं तीच गडपुरा मस्त गडपुरा योजना
ती बैशील कडेन गेली दलाल कडेन की सकळपुरा येत असता योजन ती देवाला सकळपुराची शिवाली तिच्या आमच्या गणपतीपणा अनुग्रह चेडवान शिक्षणाबद्दल जाम गेलो आणि एक प्रयत्न आणि धुव्यान जाम माहीर घालना म्हणून सांगला कळवा सांग चाललो योजन तंगेल हाती भितर त्यांनी दवरलेलं असतं देवान त्या चेल्लेक लग्न कार्य अतिची शीघ्र आली तुम्ही येवजिलेल्या पशी कळलं चंद्रोपार सकळपुराचे देवचे हात दोर घेऊन गेलो कंची विधान आणि जत म्हणून संचय साधी नांदे कळलं तक फटिबला देव अनुग्रह करून कुलदेव अनुग्रह करून घेऊन गेलो बरे करून घेऊन दिली पुंडलिक वरद पांडुरंग हर विठ्ठल यावद ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ವೈಭವವನ್ನ. ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ.